2022 जे इलेक्शन जनरल असेंब्लीचे इलेक्शन गोंयांत जालें तेन्ना सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचे पूत उत्पल पर्रीकार बीजेपींतल्यान भायर सरल्यान त्यांनी पणजेच्यान अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडयली आनी ते भायर सरले तेन्ना तेंच्यांनी बीजेपीची विचारधारेचे लोक हेजेर तेंचे खूब स्टेटमेंट आसले. आतां हे स्टेटमेंट आमकां परत एकदम बीजेपी उलयतना पळोवपाक मेळटा आनी तेजेरूच आमी उत्पलाक विचारपाक म्हणून हांगासरल्या उत्पलाक तेजेर उत्पल बाब वेलकम तुमकां आमचे आनी तुमी जेन्ना 22 भायर सरले बीजेपींतल्यान अपक्ष म्हणून कॉन्टेस्ट केले, तुमी खंयच्या पार्टेक जॉयन जाले ना आनी तुमी विचारधारेची एक गजाल उलयताले सदां. आयज तीच गजाल बीजेपींतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. पयर सुद्दां स्टेटमेंट दामूचा आहा की आमकां आमचे विचारधारेचे लोक जाय, आमचे ओल्ड पोन्ने ओरिजिनल बीजेपी वाले जाय. सो ह्या बदला कडेन तुमी कशें पळयता बीजेपीच्या? बरी गजाल आसा आनी खंय तरी अशें विचार आयला जाल्यार ताका अवश्य थोडो टायम दिवंक जाय. ताचेर पयलींच ओपिनियन करपाची आवश्यकता ना. हालींच अध्यक्ष जाला, सो ताका थोडो टायम दिवन कशें बदल जाता तें पळोवचें पडटलें. पण गजाल बरीच आसा, कित्याक जे पार्टीचे सगळे विचार आसा आनी आमी अंत्योदय बी उलयतात पळय, तेन्ना शेवटी डिलिव्हरी ग्रावंडार तो मनीस करपी थंयचो रिप्रेझेंटेटीव किंवा पणजेन म्हणा किंवा खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएंसी तो त्या हातून एक्चुअल बिलीव करणारो जाय आसता. तो ताचे फक्त आपल्या फायद्या खातीर एक अशें व्हेहिकल, पयलीं खंयची दुसरी पार्टी घड्डल्ली मागीर आतां येवपाक ही पार्टी घड्डल्ली, अशें करून आयल्यार तो ग्रासरूटार तसो हें जायना, कितें चुकीच्यो गजाली चलत उरता. सो ते एक्चुअल त्या हातून आशिल्लो मनीस आसलो जाल्यार डेफिनेटली ते अंत्योदय बी ते सगळे ग्रावंडाचेर पावूं शकता. ओके, आमी आतां सुद्दां पळयता पळय न्हू, आतां आमदार जे आहा आतां 27-28 आमदार आहा बीजेपीचे, वा 12 जाणांचे कॅबिनेट, एक सुदीन सोडले जाल्यार 11 जाणांचे बीजेपी आमदार मिनिस्टर जाले. सो इतलो मुख्यमंत्र्यान सगळो सुभाष सोडला जाल्यार मागीर मदली जी फळी आहा ती खंयच्यान तरी हे प्रश्न सगळे तुवें तांकां विचारचे पडटले. हांव सद्या पार्टीच्या तितूंतल्यान बीजेपी खंय तरी तुमी बीजेपींतल्यान बीजेपीचे मेन सद्या हांव भायर आसा, पण कितें जे म्हाका आयकपाक येयला ते एक्चुअल इम्प्लिमेंट जावपाक टायम दिवचो पडटलो आनी मागीरूच विचार करपाक येता. ताचे पयलींच हांव कांय उलोवंक शकना. तुमी असो एक मदीं स्टेटमेंट केल्लो की तुमी जेन्ना कॉन्टेस्ट केले 22 तेन्ना एक ट्रस्ट डेफिसीट आसलो आनी आतां तो आपल्याक दिसना म्हणून, हो स्टेटमेंट तुमचे कडल्यान येयल्लो पयलो. अशें कितें जालें ह्या दिसांनी म्हणून तुमकां ते आतां? ना तेन्ना हांवें सांगिल्लें एक बोमाडो कसो दवरलेलो की विनेबिलिटीचो, आनी हांवें तेन्नाय म्हटिल्लें तें तशें एक्चुअल ना आनी तें प्रूव करपाकूच म्हाका एक्चुअल कंटेस्ट करून दाखोवचें पडलें की एक्चुअल विनेबल आय वॉज द एक्चुअल विनेबल कॅन्डिडेट. हे इंडिपेंडंटली हांवें 6,000 घेतले तरी पार्टीचे 3-3.5 जी कमळ म्हणून मतां पडटा ती म्हजे कडेन सिम्बॉल आशिल्ली जाल्यार ती एड जावपाची. आनी संख्या म्हणजे वेन माय फादर टू कंटेस्ट 9,500, 9,10,000, 10,000 अशी जाताली, थंयच पावपाची. सो तो हांव मुद्दो सांगपाक सोदतालो. सो तेन्ना काही लोकांनी फॉर वॉट एवर रिजन्स तो एक फॉल्स म्हणजे बलून कसो दवरून विनेबल म्हणून कॅन्डिडेट सिलेक्शन केल्लें. आतां जो नवो अध्यक्ष आसा ताचे कडेन हांवें तेंच सांगिल्लें की इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल रिलेशनशीप. ती जरी पॉलिटिक्सांतल्यान रिलेशनशीप तयार जाली असली तरी इट इज बियॉन्ड दॅट, इट इज बिगर दॅन दॅट. आनी म्हणून आय कॅन गो एंड टॉक टू हिम एनी टायम आय वॉन्ट. अशें तो ट्रस्ट सद्या तरी आसा. सो म्हणून तो टायम दिवंक जाय म्हणटा. हांव ते वळेक मेळ्ळा, मदीं खंयच्या कार्यक्रमान मेळप जाता, पण ते तितल्यारूच उलोवप जाला. ताच्या फुडें आनी कांय स्पेक्युलेट करपाची आवश्यकता ना. तशें कांयच जाल्लें ना. आनी हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता की ह्या अध्यक्षा कडेन हांव केन्नाय वचून मेळून म्हजे कितें आयडियाज आनी म्हजें कितें हें आसा हांव ताका सांगूं शकता. बाकी ओन्ली टायम वील टेल. तुमी मेळे म्हणटा अशें ओकेजनल मेळे म्हणटा, आमकां पार्सेकरू मुद्दाम वचोन मेळटा ते मेळचे बीजेपीच्यान भायर आनी खरें पयलीं पासून बीजेपीन आशिल्ले मनीस. आनी पयर स्टेटमेंट येयलो दामू कडल्यानूच 52% वोट आमकां फुडल्या इलेक्शनाक जाय, जेणे करून आमकां 27+ आमदार मेळटले. आनी हें करता आसतना आमकां जुने सगळे आहा ते बरोबर घेवन वचपाक जाय म्हणून. सो हितूंतल्यान बी चर्चा सुरू जाली तुमचे कडेन? ना, म्हजे कडेन ते काय ना. हांवें फक्त सांगलां दॅट इज द प्रिलिमिनरी की आय कॅन गो एंड मीट हिम एनी टायम आय वॉन्ट. आनी तो ट्रस्ट फॅक्टर आसा.
सो तितलीच प्रिलिमिनरी जाल्या. ताचे फुडें काय पलीकडे पॉलिटिकल काय जावना. म्हणून हांव सांगता ती रिलेशनशीप पॉलिटिक्सा पुरतीच दवरून कमी करची न्हय. इट इज बिगर दॅन दॅट. मागीर फुडें कशे स्टेप्स घेतले वता ताचेर सगळें ठरतलें. तुम्ही म्हटलं थोडो टायम दिवपाक जाय आणि मदीं तुम्ही म्हटलं 6 म्हयन्याचो टायमान कितें करता दॅट पळय इज जस्ट की तुम्ही कितें पळयता म्हणजे ना. आतां कितें फॉर एग्जाम्पल म्हजो फोकस पणजेन आसा आनी पणजेन अश्यो चुकीच्यो गजाली सद्या चल्ल्या. म्हणजे स्मार्ट सिटी एक आसाच, देर इज अ पुअर एक्झिक्युशन. म्हणजे यू कुडंट हॅव इमॅजिन की वेन माय फादर वॉज देर अशें एक्झिक्युशन खंयच्या प्रोजेक्टाचें जावं शकता अशें. यू वूड हॅव सीन हिम देर ऑन कॉन्स्टंटली. ग्राउंड आणि म्हजो जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर कंप्लेन आसा इज दॅट आपल्याक कित्याक विचारता, आस्क एमडी. म्हणजे खंय तरी ताका परवा ना. ही डजंट केअर फॉर द सिटिजन्स हे तातूंतल्यान दिसून येता. सो त्या पुरतो ताचे कडेन ताचेर हें आसा कंप्लेन. सो हे पयलीं जावपाचें न्हय. दॅट इज एक जालें. आतां मागीर पार्किंगाचो विशय पळय, CCPंतल्यानूच आयलो तो. इट इज जस्ट टोटल एक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा खातीर केला. तुजे फाटल्यान इंटेंशन आसलें तें प्रपोज जावना. ते काय जावंक ना. इट इज जस्ट अ वे. पयलीं तूं फुकट पार्क करतालो, आतां सगळे तेच आसा, तेच जागे आसा, थंयच तूं पार्क करता, तितलेच कंजेशन येता. आसा. पयशे मात दिवचे पडटले एका हफ्ता दिल्या भशेन. हांव कितें मुद्दो सांगता तो तुका कळ्ळो. मेस आहा तें आहा. हय. सो ह्यो गजाली सगळ्यो जाल्या. मागीर काही स्वताच्याच हाची FAR थंय सगळे रेजिडेन्शियल एरियान सिलेक्टीव इतली व्हडली म्हणजे वाडून मेळटा. सो ऑल दीज आर सेल्फ सर्वींग हें आसल्या भशेन दिसता. सो हे खंय तरी बदल जावंक जाय. म्हणून पार्टी सुद्दां सरकाराक इज अ गायड करपाचें काम करता. सो ह्यो गजाली बदलपाक जाय. आनी त्यो बदलता अशें दिसल्यार मागीर फुडलो विचार करपाक येता. पण हो जो आतां स्मार्ट सिटीचो मुद्दा मेस जालो, लोकांक त्रास जाले, तेजे धंदे करपाक त्रास जाले, तेजो इम्पॅक्ट तुमी आतां फुडल्या वर्साचें CCP इलेक्शन येतलें तेजेर जातलो दिसता. होपफुली लोकांनी शेवटी सिटी बिलोंग्स टू द पीपल. म्हणजे पीपल आर द कस्टोडियन. सो हाचो इम्पॅक्ट खंय तरी चेंज लिडरशीप पणजेची जावचीच पडटली. जाय ते तशेंच फुडें वतले. आनी स्मार्ट सिटी सुद्दां आतां कितें केलां, तुका ट्रस्ट आसा खंयच्या पायपांतल्यान सिवेज वतली ती? म्हाका तर ना. म्हणजे हांव म्हणून विचारता कमिशन केन्ना जातलें? बेटी पायपां घालूंक जायना. सो ते खंयची पायपां कनेक्ट केल्या, खंयची पायपां कनेक्ट करूंक ना, हो सगळो रिपोर्ट येवंक जाय. मागीर खरेंच ते यूज जातले काय बेटे पयशे वापरून कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिला. कॉन्ट्रॅक्ट दिवप जशें हांव पार्किंगाचें उलयतां तशें हांवें उदक सुद्दां घालपाचें झाडांक हें कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिला अशें आयकलां. सो तशेंच हेय कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या फक्त पयशे डायवर्ट करपाक. आनी ते कितले यूज जातले, कितले कामान येतले हाचेर आमकां कांयच गॅरंटी ना. सो हे सगळे मुद्दे आसा. सो हाचें रिफ्लेक्शन होपफुली CCPन जावंक जाय. कित्याक ती लिडरशीप चेंज जायना जाल्यार काय मागीर ग्रावंडार काय तुका बदलाव दिसचो ना. इनफॅक्ट आनी नेटान अश्यो चुकीच्यो गजाली तुका स्पा कितले जाले आनी मसाज पार्लर कितले जाले ते पळयल्या तुवें. मुद्दाम 18 जून रस्त्यार पळय, थंय कितें इलिसीट कामां जाता आसतली ती सगळी मशरूम कशी फ्लरीश जाल्या. आनी हे CCPच्या हातून सगळें येता. ते कशें तांकां परमिशनां मेळटा इतली घालपाक? 18 जूनूच रस्त्यार वचून पळय कितली जाल्या खंय खंय खाचेन. सो ह्यो गजाली सगळ्यो बदल जावपाक जाय न्ही. CCP इलेक्शन जेन्ना म्हणटा पळय तुमी 22 असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें, तुमी फक्त ते इलेक्शन आतां फुडलें इलेक्शन काय CCP इलेक्शनान तुमचो एक्टिव्ह रोल आसतलो? ना पयर सुद्दां म्हटल्यार तो कसो रोल आसतलो आनी कशें करप. हांव सद्या इंडिपेंडंट हे आसा तो फुडें पोवचो पडटलो. पण म्हज्या मनाक दिसता की चेंज जावंक जाय. नाजाल्यार द सिच्युएशन वील बी वर्स. हें हांव आतां इतलेंच सांगूं शकता. आनी ना हांव म्हजी स्ट्रेटेजी हांगा डायवर्ज करूं शकना. पण हांव म्हणटा फक्त की कितें तरी चेंज एक्टिव्ह आसतले. पण एक्टिव्ह आसचोच पडटलो. चेंज म्हाका दिसता जाल्यार ते कशें करप हे आसा एक प्रॅक्टिकल ताचो प्रश्न आसा तो सोडोवचो पडटलो. पण पणजेन जर बदलाव जावंक जाय आनी गजाली ह्यो सगळ्यो इम्प्रूव जावंक जाय, जावंक ना जाल्यार पणजे आनी डिग्रेड जायत वतली. असले हे सगळे मसाज पार्लर आनी हे चल्लां पळय ते वाडत वतले. ऑर फक्त जाय थंय व्हडल्यो उंच टॉवर्स येता आपले रेजिडेंट्स थंयचे तांचे कांय परवा ना. सो अश्यो गजाली वाडत वतल्यो. सो त्यो न जावपाक खंय तरी आनी चडशे मुद्दे पणजेंतले CCP रिलेटेडूच आसा. कळ्ळें न्ही. म्युनिसिपल मार्केटाचो विशय आसा, खूब विशय आसा ते म्युनिसिपल आनी ते 25 वर्सां कोणा कडेन आसा CCPचो कंट्रोल. सो तातूंत चड मुद्दे थंय आसा. आनी केन्नाच आमी पळोवंक ना की वेन माय फादर वॉज अशे प्रोजेक्ट अशे कितले 4-4 वर्सां चलता. ही वूड हॅव बीन देर ऑन द स्पॉट.
हाचेर कोणूच चॅलेंज दिवंक शकचो ना. सो हे बदलपाक पणजेची लिडरशीप एट CCP एंड अदर लेवल्स चेंज जावची पडटली. हें तरी म्हज्या मनाक दिसता. ते आतां कशें एक्झिक्यूट करप इज अ प्रॅक्टिकल पार्ट. लीड कोण तरी घेवची पडटली. लीड तुमकां घेवन ते कशें तरी एक्झिक्यूट करप तो सगळो प्रॅक्टिकल विशय येता. तो हांव हांगा डायवर्ज करूं शकना किंवा आतां ताचेर कितलो विचार केला तोय सांगूं शकना. पण मनाक दिसता की हे पणजी सारकी सुदार जावंक जाय जाल्यार समथींग हॅज टू चेंज. CCP लेवलार चेंज जावंक जाय. कित्याक ना जाल्यार हे विशय वाडत वतले. आयच्या भशेन सिच्युएशन उरली न्हू जाल्यार BJP आनी बाबुशाचे पॅनल सुद्दां आसता ते एक आसतले. अशा टायमार तुमी जर ते फायट करपाक सुद्दां लीड घेतले जाल्यार इट इज अगेन फायट अगेन्स्ट BJP. ना ना ह्या सिच्युएशना कडेन जनरली म्युन्सिपालिटीक पॅनल हे केन्नाच पयलीं पार्टीचे नासताले. सो पळोवया न्ही जर आतां अध्यक्षान कितें कितें वेगळें म्हटलां तातूंत कितें बदलाव आसा हें पळोवचें पडटलें. मे बी तसो बदलावूय जावं शकता. कळ्ळें न्ही. कित्याक पॅनल कितें पॅनल हिंट बी आहा तशी ना बदलाव तशें कांय ना. पण हांव म्हजे विचार उलोवन दाखयता. पॅनल करून मागीर ते पार्टीचे पॅनल आसा तातूंत आपल्या पुता काडून वयर बसोवप वेन देर आर अदर सिनियर पार्टीचे लोक हे पयलीं केन्ना जाताले पार्टीन. कळ्ळें न्ही. सो हे बदलूंक जाय न्ही. सो जेन्ना बदलाव म्हणटा पळय तो दिसूंक जाय तो हांगा दिसूंक जाय पयलीं. तो दिसलेकूच मागीर अरे आमी म्हणूं शकता की बदलाव जाला एन्ड देन इट इज ऑन द रायट ट्रॅक. सो म्हणून इवन ते म्युन्सिपल इलेक्शन येतले म्हाका दिसता करपाची आवश्यकता ना. पयलीं खंय आसताली. कळ्ळें न्ही. पार्टीन म्हाका तरी दिसता आवश्यकता ना करपाची. लोकांक सिलेक्ट करूं न्ही. कित्याक म्युन्सिपल जाल्यार खुबदां एकाच घरांतले 2 जाण बी फायट करता. ते मदीं पार्टीन कित्याक हें करूंक जाय. कळ्ळें न्ही. ऑर असो बदलाव करूंक जाय. दीस वॉज नॉट पॉसिबल न्ही पयलीं. तशें सगळेंच काडून दिल्या भशेन इट्स लायक अ व्हेहिकल फॉर समवन टू यूज फॉर हिज ओन बेनिफीट. हातून हें जावचें ना न्ही सगळी अंत्योदय बी इम्प्लिमेंट एट ग्रावंड लेवल. सो म्हणून हो बदलाव जाल्यार हो बदलाव जावपाक जाय. BJP आमी त्या करेक्शन मोडान कशी दिसपाक लागले आमकां सो तातूंत ग्रावंड होपफुली लेवलाचेर म्हाका आय एम टॉकिंग म्हजे मनाक कितें दिसता तें. आय एम नॉट सेयींग अशें करतले किंवा ताचे तांकां अनेक हे आसतले लिमिटेशन्स आनी कितले. माय फादर सॅक्रिफायस दीस गव्हर्मेंट वेन दीस गाय स्टार्टेड डुईंग सम रॉंग डीड्स. आनी तेन्ना गॅरंटी आशिल्ली केन्ना परत गव्हर्मेंट येतले. 7.5 वर्सां गव्हर्मेंट तेच्या भायर आशिल्ले. कळ्ळें न्ही. ते ताका काडलो म्हणून आनी वयर सेंटराक ऑपोजिशनाचें गव्हर्मेंट आशिल्लें. स्टील ही वॉज रिमूव्ड बिकॉज ही वॉज डुईंग रॉंग थिंग्स. कळ्ळें न्ही. त्या लेवलचे कडक डिसिजन घेवं शकता काय सत्ता त्यांनी सॅक्रिफायस केली. तेन्ना जाली 7.5 वर्सां उरली न्ही. बिकॉज तेन्ना ती गव्हर्मेंट पडटा तुका खबर नासता की आनी 3 वर्सान येतले काय 4 वर्सान येतले वा केन्ना परत येतलो पावरान हेंय खबर नासता. पण तरी ते डिसिजन घेतिल्ले. त्या अशी दीस इज अ व्हेरी स्मॉल डिसिजन. म्युन्सिपालिटीक पार्टीन करप काय पार्टीन न जावप पयलीं करनाशिल्ले. गेल्या वर्साच कित्याक लास्ट टायमूच कित्याक केले ते म्हाका खबर ना. कळ्ळें न्ही. सो हे अनेक मुद्दे आसा. पण हे बदलाव तसो जालो जाल्यार होपफुली जातलो. म्हणजे मनाक कितें दिसता तें उलयता. आय डोंट नो वेदर दॅट वील हॅपन. म्हाका हिंट काय ना. बदलाव पण डायरेक्ट हिंट काय ना. पण म्हाका दिसता की ह्या हाचेर हे जावंक जाय. पण अशा तरेन बदलाव जावं शकता. बदलाव करता आसतना न्हू एक भंय आसता की हे सक्सेसफूल जातले म्हणजे एक तर सक्सेस दितले ऑर बॅकफायर जावपाक शकता. तो भंय म्हाकाय आशिल्लो वेन आय कंटेस्टेड इंडिपेंडंट. कळ्ळें न्ही. खूब जाण म्हटले तुका 500 पडटली. खूब जाण म्हणटाले 1,500 पडटली. म्हणून तर एक बोमाडो तयार केल्लो न्ही विनेबिलिटीचो. हाका कितली पडटली काय म्हणून. बट आय हॅड टू टेक द रिस्क फॉर द सेक. आनी अशें न्ही की हांवें ती पयल्या फाटीच रेबेलियन केलें म्हणजे अशें फर्स्ट टायमूच हें जालें म्हणून टिकेट मेळूंक ना म्हणून. तशेंच म्हणटाले न्ही म्हाका 3-4 कडेन दिताले म्हणून टिकेटी. आनी कोणूय आशिल्लो जाल्यार खंयचीय टिकेट घेवपाक रेडी आसपाचो एका पांयार. इवन बायपोलाच्या वेळार आय वॉज डिनायड द टिकेट. हांवें तेन्ना सांगलें आय एम विथ द पार्टी. कळ्ळें न्ही. पण केन्ना तूं टफ डिसिजन घेता तेन्ना देर इज ऑलवेज अ रिस्क. रिस्क घेतल्यारूच कितें तरी बरें येवं शकता. नाजाल्यार सगळेंच गुळू मुळू जावन सगळेंच कितेंचें कितें जालें जाल्यार कितें फायदो जाचो. खुबशे यू हॅव टू टेक टफ डिसिजन्स. आनी म्हजी होप आनी म्हाका मनान दिसता की तशें टफ डिसिजन जावन बदलाव खरो ग्रावंडार दिसूं शकता. आनी दिसलो जाल्यार बरी गजाल आसा. पीपल वील सपोर्ट इट. आनी तो बदलाव करता आसतना तुमकां सगळ्यांक आपयले बरोबर सपोर्टाक जाल्यार जे पयस आहा पार्टी पासून आतां तुमी सारके पयस आहा म्हणजे शेवटी हांव कितें उलयता फॉर एग्जाम्पल आतां मेयराक हाडून बसयला हे पार्टीन
म्हाका फिट जायना न्ही, कोण म्हाका सांगचो पार्टीच्या हातून ते जाता फॅमिली म्हणून. राज हे हय हय, ते इनफॅक्ट म्हज्या अगेन्स्ट वापरले वता, बट आय एम द वन हू इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग. पळयल्यार बाकीचे सगळे जाण जाय तशे फॅमिली हाडून हे करता, बिकॉज हांवें पयलीं केन्नाच करूंक ना. तुम्ही आय परिसराचे आणि खूप आणि जाऊन सुद्धा struggle करता. आणि नॉट ऑल्सो ड्युरिंग बायपोल सुद्दां म्हाका डिनाय केली वेन पीपल एंड कार्यकर्ता आणि कावन्सिलर्स वेर विथ इन माय सपोर्ट. तेन्ना सो हांवें म्हटलें ओके पार्टीचे वी आर विथ द पार्टी म्हणून. आणि हांवें तेन्ना सांगिल्लें की यू वील लूज द सीट तरी सुद्दां. पण बाकीचे सगळेच हे जाला, म्हणजे ते टफ डिसिजन म्हणटात आणि बदलाव आणि हे म्हणटा, तो हो एक टफ डिसिजन. हो म्हाका टफ दिसना, बिकॉज आय हॅव शोन देर इज अ पीपल आर नॉट, म्हणजे अशें हें न्ही की सारकें ही इज अ विनेबल ताकाच सगळें दिवंक जाय काडून. ही जस्ट यूज इज अ पार्टी, मागीर ती काँग्रेस जावं किंवा BJP जावं, एज अ व्हेहिकल वीच ही सिट्स इन एंड देन ट्रायज टू वीन. कळ्ळें न्ही. सो ते करपाची आवश्यकता ना. आनी खऱ्या अर्थान बदलाव हांव म्हणटा पळय ते ग्रावंडार अशे बदलाव जावचे पडटले. आनी पणजेन जर बरें सुराज्य बी हाचेर आयकपाक आयलां म्हाका, हांवें पयर स्पीच पळयल्या अध्यक्षाची, जर ते हाडूंक जाय जाल्यार हांगा चेंज जावचेच पडटलें. नाजाल्यार कितें चल्लां पणजेन सगळ्यांक खबर आसा. मसाज पार्लर्स येता आनी हे पार्किंगाचे विशय कॉन्ट्रॅक्ट अशेंच दिल्ले वता. वयले लिडर बदलले म्हणून जावचे ना ग्राउंड लेवलाचेर. ते आनी तो बदलाव दिसल्यार आमी सगळ्यांक विचार करूं शकता. तुमकां आतां परिकारान इतली वर्सां BJPन आशिल्ले, BJPक एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरून दवरली, तरी आसतना तुमकां ह्या स्टेजीचेर तुमी म्हटलें आमकां सगळ्यांक स्ट्रगल चड तुमकां करचो, पेन जाता मातशें की ना हांव तसो म्हणना. सी तुका कितें बरें हें करपाक जाय म्हणून तूं करता तें. आनी म्हाका पणजेन खरोच बरो चेंज जाल्लो जाय म्हणून हें सगळें फायट आसा. नाजाल्यार फायट करपाची आवश्यकता नाशिल्ली एटलिस्ट म्हाका, म्हणजे विथ बर्निंग सो मेनी ब्रिजीस, कळ्ळें न्ही, एट अ व्हेरी हाय लेवल्स ऑल्सो. कळ्ळें न्ही, एकदम हाय लेवल देशाच्या. वयल्यान तेन्ना ना प्रेशर न्ही, पण हांवें अशें कितें केलें न हाचेर पणजे खातीर, दॅट यू बर्न द ब्रीज न्ही ऑब्वियसली. सो ते सुद्दां करून हें करप वॉज समथींग गूड हांगा जावंक जाय म्हणून. आनी कितें जातलें तें हांवें तेन्ना सुद्दां उलयलां. तेन्नाचे म्हजे इंटरव्यू पळयल्यार आय प्रेडिक्टेड दीस वील हॅपन. आनी आतां तशेंच जालां. म्हणजे वेन द रिप्रेझेंटेटीव डजंट केअर, तो म्हणटात म्हाका कित्याक विचारता, आस्क MD. कळ्ळें न्ही. तो मे बी सगळें करूं शकना, पण दॅट एटिट्यूड की आय डोंट केअर, आस्क MD, हे तूं यू कूड एक्सपेक्ट रिप्रेझेंटेटीव अशें करपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. पण आतां जी सिच्युएशनाचेर पावल्या, जंय स्मार्ट सिटी म्हणटा पळय, आतां जे आसा सद्या स्थिती, थंयच्यान रिकवरी जावंक शकता. ना हांवें सांगलें न्ही की म्हाका ट्रस्टूच ना की ते पायप घातले खरें, पायप घालून रस्ते करून सगळें जायत, पण तातूंतल्यान सिवेजूच वतली काय ते खालीच उरतले, खंय कनेक्शनां दिल्या, खंयच्यान ती कमिशनिंग जातली, कितली जाल्या कमिशन ऑलरेडी. कित्याक थोडे एरियाज आसा ते ऑलरेडी बॅकफ्लो जाता. ते गेरा हांगा पाट्यार गेरा बिल्डिंग्स आसा पळय, थंय वास येता मुद्दाम वचून पळय. मातसो पावस पडल्यार देर इज अ बॅकफ्लो. हेल्थवे हॉस्पिटल मळ्यान पावसाच्या दिसान रिवर्स फ्लो आसा. रेन वॉटर फ्रॉम द हे नवे हे घातले तातूंतल्यान वीथ अ बॅड स्मेल हॉस्पिटलाच्या भायर. अशे खूब एरियाज आसा. खूब कडल्यान ते सक्शनाचे ट्रक येतात पणजेन, ते सक करून घालता मळ्या एरियान किंवा ते पाट्यार. कळ्ळें न्ही. सो म्हणून म्हाका गॅरंटी ना की हांणी घातला खरें, पण ते खरें काम कितलें करतले आनी कितलें कमिशन केलां आनी कितलें कमिशन फुडें करतले हाचेर एक ह्या पयलींच्याच हाचेर ते डायवर्ट करतले खंय तरी. हे सगळो प्रश्न पळोवपाक कळना न्ही. स्टडी करची पडटली. तो आतां हांव मदींच पयर म्हणटालो ITI मागली जाल्यार ITI बेटी पेपरार उपकारना, आमकां थंयच्यान सुवेज काडून दाखोवची पडटली की खरीच वता हांगच्यान म्हणून ह्या पायपांतल्यान. मागीर म्हाका ट्रस्ट ना त्या लेवलचे त्या लो लेवलचें काम जालां. इवन ताडमाडा कडेन पयर केल्लो सरकारान सांगूंक जाय, पण पळोवया आतां कितें जाता. ते पयशे मोडले जे 1000 करोड आसले ते फंक्शनल आसा न्ही, का बेटे मोडून कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पावले ते इन्फ्लेटेड बिल्स. कळ्ळें न्ही. इन्फ्लेटेड बिल्स म्हणटा तुमी. तुका 1300चें काम अशें दिसता तें. कळ्ळें न्ही. व्हडले प्रोजेक्ट्स आनी हातून त्या हाच्या भितर जाता आनी इतले ज्या प्रमाणे त्या तरेचें काम. ज्या कॅमेरात 1 कोटीचे घातले म्हणून. एक कॅमेरा 250. हांवूच उलयलेलो की पोलीसमॅन दवरचो पडटलो म्हणून सकयल. दॅट वॉज माय सेंटेन्स. कळ्ळें. आतां म्हाका ते कॅमेराच दिसना. खंय आसा तूं म्हाका दाखय 250 कॅमेरा आसा. 250 कॅमेरा तूं पणजेन घातलेलो ना. म्हाका थोडे दिसतात 250 आसा अशें दिसना, पण 250 आसा काय म्हणटा. म्हणजे
तितले कितले आता तरी मेच्चे पडटले. कितलो व्हडलो आंकडो सांगला आय डोंट नो 100 आसा कितले आसा खबर ना 250 समथिंग. समथींग. पण म्हाका 250 असल्यार अशें वतना तरी खूब कडेन नजर येवपाचें, थोडी कडेन येता. आय लव टू सी. म्हणजे ऑन पेपर ना म्हाका खबर ना, पण फटयता अशें तो दिसता. चौधरी आसा पळय ताचेर FIR फायल जाल्या. ती फायल जाल्या कित्याक एकटो एक सिटीजन आसा पणजेन, ताणें एक सारकें डिलिजंटली काम करून कलेक्टराक फोर्स केला की हाचेर FIR फायल करची म्हणून. पयलींचो CEO तो, कळ्ळें न्ही. सो FIR फायल जाली फ्यू मंथ्स बॅक परत. जाल्यार आय वॉज होपिंग कितें तरी एक्शन जातली, ताका धरपाक तरी वतले. वचा मरे, धरून हाडा केस मरे सिरियस ताका. आसली तेजी. केस सिरियस आहा ती. म्हाजे कडेन प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट आसा, तातूंत खूब कितें कितें बरयलां. आतां एक्चुअल इन्व्हेस्टिगेट करून कळटलें तें खरें आसा काय ना तें. सो ते हाडा मरे ताका वचून सरकारान. आमी अशें इतले हे करून नाच जाता. एक केस जाल्ली पणजे 4 दुकानां फोडली. So हे विथीन 4 hours कोल्हापूरच्यान तांकां उखल्ले. जालें. So हे म्हाका दिसना मे बी CCTV आसा. पण ताका हाडूंक जाय पयलीं. म्हणजे तेका एका धरपाक इतलो टायम लागपाक जायनासलो. तशें पळोवंक गेल्यार केस जे आमी ना पळयले ते report, FIRाचो कितें फायदो, म्हणजे ताका कितें जालें FIR? अशें कित्याक फाटीं रावता? म्हणजे आनी कोणाची नांवां वयर येवंक शकता. खबर ना, हाडून हे फक्त तोच इन्वॉल्व ना, आनी कोण तरी आसत. आसतलेच ऑब्वियसली, पण ते ताका हाडून कळटलें न्ही. सो अशे खूब मुद्दे आसा पणजे, एस्पेशली ते पार्किंग, मागीर स्मार्ट सिटी. मेनी ऑफ द इश्यूज आर म्युनिसिपल लेवल, आनी ते चेंज जाय. आतां 25-30 वर्सां तो थंयच आसा म्युनिसिपालिटी, आनी सगळे हे इश्यू तयार करून दवरल्या. हफ्ता घेवप. हांव जे मशरूम म्हणटा पळय, हे स्पा आनी ते मसाज पार्लर जाल्यार पणजेन अशे कोनशाक दिसतात. हफ्ते घेवपाक फक्त. आनी हे बदल जावंक जाय जाल्यार हो बदल जावंक जाय. पण लास्टाक तुमी सो म्हणटा होपफुली आय एम होपिंग की जेन्ना ग्रावंडार असले बदल दिसले जाल्यार मागीर पळोवया. तुम्ही म्हणटा 25 वर्सां पणजी ते CCP तेंचे कडेन आसा. पण हे पणजेकारूच तांकां निवडून दिता न्हू, पणजेकारूच तेंच्या कावन्सिलरांक निवडून CCP इज दिता. बियॉन्ड. पणजेकारांक हे ना CCP इज बियॉन्ड हे. पयलीं पणजेंतल्यान जे कावन्सिलर्स येताले पळय ते ताच्या बरोबर नासताले मेजॉरिटी, कळ्ळें न्ही. ते लास्ट टायमानूच पार्टी हे म्हणून हांव सांगता न्ही, ते आवश्यकता ना म्हणून करपाची. ना जाल्यार तूं पार्टेक ती घाण लायता, कळ्ळें हांव कितें म्हणटा. सो ती आवश्यकता ना पार्टी आनी हे करपाची. पयलीं विदावट पार्टी जाताली, आनी पणजेंतल्यान कावन्सिलर ताचे हे नाशिल्ले चड मेजॉरिटी. तो ते CCPन ताळगांवचो एरिया एड जाला म्हणून ते जावन मेजॉरिटी ताका उरल्या इतलीं वर्सां. इवन स्मार्ट सिटीचेर म्हाका वयता, पयलीं कित्याक एग्जिक्युशन चालू जावंक ना वेन माय फादर वॉज देयर, तेन्नाचे तूं हे काड पेपर, हाचेच कावन्सिलर अपोज करताले, NOC दिनाशिल्लो. मुद्दाम काडून पळय तेन्ना जे काम खूब डिले जालें. डिले जाले, आनी मागीर आनी एक्झिक्यूट केला तेणें. यू नो हाव दे हॅव एक्झिक्युटेड. सो पळोवया, होपफुली. हे हांव मनांतलें उलयतां की म्हाका कितें बदलाव जाल्ले दिसूंक जाय. सो ते जाले जाल्यार बरी गजाल आसा. तुम्ही हेजे म्हणटा म्हणजे फायनल व्हरपाचें की BJP जे हे म्हणटा बदलाव म्हणटा वा BJP जो आमी बदलाव तो ग्रावंड लेवलाचेर जाता तो पणजेनूच ते ऑल गोवाचे वेगळे गजाली करपाक. म्हाका नोईंग द करंट प्रेसिडेंट, ही इज व्हेरी सिरियस. हांव तुका गॅरंटी दिवं शकता. तो आतां वीथ द पॉलिटिकल सिच्युएशन कितले ते कशें करूं शकतलो मॅन्युवरींग इज अनदर इश्यू. खुबशे फावटी कितें जाता, पयलीं बदलाव करपाक सोदता, विचारधारा सगळे मागीर विनेबिलिटीचे एक ना पण विनेबिलिटीचो बोमाडो पणजेन तरी हांवें फोडला न्ही, कळ्ळें न्ही. सो पळोवया, लेट्स सी. बट जे आयकलां तें बरें दिसता. आतां तें एक्चुअल एक्झिक्यूट जाल्यार आनी बरें जातलें. ओके. मे बी 100% जावचें ना एक्झिक्यूट, पण कितें तरी दिसपाक जाय. सो म्हजे होप आसा की दिसतलें. असले उत्पल परिकार जे म्हणटा BJPन ते सध्या विचारधारा आनी आदले BJP वाल्याक घेवन ज्यो चर्चा चल्ल्या त्यो वेलकम करपा सारक्यो, आनी CCPचे मेनली जे इलेक्शन फुडल्या वर्सा जातले थंय पणजेन बदल घडोवन हाडपा तेंचो रोल आसतलो, ते तेंचो रोल प्ले करतले हेंवूय तेंच्यांनी सांगलां.